नमस्कार आणि आमची नदर आसा ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज जो आमी विशय चर्चेक घेतलो तो विशय एकदम आगळो। गोंयांत सध्या पक्षांची गर्दी जाल्या। देखून पक्षांची जाल्या गर्दी, पूण गोंयकार मतदान खरेंच जाला दर्दी? हो आमचो आयचो विशय। आयचे भासाभाशेक सुरवात करचे आदीं आमचे मदीं आयचे जे सोयरे आसात तांची आमी वळख करून घेवया। आमचे पयले सोयरे आसात बाब पराग हेदे, जे जावन आसात पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक पॉलिटिकल कन्सल्टंट, राजकीय विश्लेशक, कमेंटेटर, कॉलमनिस्ट आनी राजकीय मळार सक्रीय आशिल्ले गेल्या 20-25 वर्सां खातीर। बाब पराग हेदे, तुमकां येवकार। नमस्कार। आमचे दुसरे आयचे जे सोयरे आसात बाब नीरज नायक, जे राजकीय पत्रकारिते भितर गेली 20 वर्सां वा ताचे परस चोडूय वर्सां सक्रीय आसात। पॉलिटिकल इव्हेंट जे गोंयांत पॉलिटिकल घडणुको घडटात ताचेर आपले मत उक्तायत आसतात। बाब नीरज नायक, तुमकां येवकार। नमस्कार। आनी आमचे तिसरे जे आयचे सोयरे आसात प्रोफेसर डॉक्टर केतन गोवेकर, हालींच ते देंपे कॉलेजीच्या राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त जाल्ले आसात। सर्वेज जे जातात मतदारा खातीर तातूंत तांचो खूब व्हडलो वांटो आसात। ते भायर पर्यावरणाच्या इश्यूचेरूय ते बरेच सक्रीय आसात। केतन बाब, तुमकां येवकार। इश्टानो, ह्या विशयाक सुरवात करचे पयलीं आमी मातसो हाजो बॅकग्रावंड वा फाटभूंय समजून घेवया। गोंयांत इतिहास काळा सावन जर पळयत, मुक्ती नंतरच्या इतिहास काळा सावन, जाल्यार आमकां थंय फक्त 2 पक्ष आशिल्ले सुरवेक। एक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी दुसरो युनायटेड गोवन्स पक्ष। ह्या दोगांच्या भोंवतणी गोंयचें राजकारण चलतालें। 80च्या दशकांत हातूंत प्रवेश जालो काँग्रेस पक्षाचो आनी काँग्रेस गोंयच्या राजकारणांत सक्रीय जालो। तो मेरेन युनायटेड गोवन्स पक्ष इल्लो इल्लो उणो जावन क्षीण जायत आशिल्लो। मोगो पक्ष आशिल्लोच। 10 वर्सां उपरांत थंय BJP हो नवो पक्ष आयलो। मोगो पक्ष थंय कमी जालो, मोगो पक्षाचो प्रभाव उणो जालो आनी भाजपा एक पक्ष म्हणून लोकांक एक पर्याय म्हणून मुखार आयलो। तो मागीर ताचे उपरांतचे सुमार 1.5-2 दशकां गोंयचें राजकारण भाजपा, काँग्रेस आनी मोगो ह्या पक्षांच्या भोंवतणी घुंवतालें। गेले वेंचणुकेंत ह्या पक्षां भितर आनीक 2 पक्षांची भर पडली। तो म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी आम आदमी पार्टी म्हळ्यार आप। अशें न्हय की बाकीचे पक्ष नाशिल्ले। कम्युनिस्ट पक्षा सारके किंवा बाकीचे हेर धाकटे पक्ष गोंयच्या राजकारणांत आशिल्ले, पूण पक्षीय किंवा वेंचणुकाच्या परिणामांचेर तांचो कसलोच प्रभाव दिसनाशिल्लो। वेंचणुकाचेर प्रभाव घालपी हे 5 पक्ष गेल्या वेंचणुकांनी आमकां दिसून आयले, जरी आम आदमी पक्षाक फावो त्यो जागो मेळना, फावो ते पर्संटेज वोट्स मेळिना। आतां ह्या वेळार अशें जालां, हातूंत 2 नव्या पक्षांची भर पडल्या। ते 2 पक्ष म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो आशिल्लो तो आतां सुराज पक्ष जाला आनी बंगालाच्यान आयिल्लो तृणमूल काँग्रेस। सो ह्या 7 पक्षांच्या मेजर पक्षाच्या खतखत्या भितर गोंयकार मतदार संभ्रमीत जाला काय ना, ताका आपली वाट काडपाची खबर आसा काय ना, हाचेर आमी आज भासाभास करतले। सो सुरवात आमी करुया बाब पराग हेदे तुमचे कडल्यान। म्हाका सांगात, लेकुरे उदंड जाली अशें म्हणटात तशें आमचे कडेन पक्ष उदंड जाले जाल्यार सध्या। सो हे इतके सगळे पक्ष आनी आमचो जर मतदारांची जर संख्या पळयत ती जवळ जवळ 11 लाखाच्या आसपास। ते 11 लाखां फाटल्यान इतके जेन्ना पक्ष जाल्यात तेन्ना गोंयकार मतदार जो आसा तो खरेंच संभ्रमीत जातलो वा हाचे बद्दल सादूर जावन आपलो खरो पक्ष खंयचो वेंचपाचो हाचेर तो विचार करतलो? तुमकां कितें दिसता? प्रश्न योग्य आसा। आतां गोंयचें राजकारण जरी तुमी पळयत जाल्यार बारीकशे तुमकां नजर येतले की खुबशे पक्ष आयले गेले आनी खुबशे पक्ष फक्त जेन्ना पळय निवडणुका पळय लागीं येता तेन्नाच येता। 2-3 म्हयने पयलीं बोवाळ घालता, पब्लिसिटी दिता, प्रचार करता, टीव्हीचेर एडवर्टायजमेंट दिता, रस्त्यार होर्डिंग्स घालता आनी एकदां इलेक्शन सोंपलें की ना मागीर ते नाच जाता। त्या खातीर म्हाका अजुनूय अशें दिसता की गोंयांत जे पळय मूळ पक्ष म्हणजे पळय फाटले निमाणे एक 30 वर्सां 35 वर्सां स्थायीक जाल्ले आसा, तातूंत 2 म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पार्टी
BJP आणि दुसरो काँग्रेस आणि तिसरी जी पार्टी सामकी गोंयची जुनी पार्टी जी अजुनी म्हणजे लिबरेशन तेंपावतल्यान जी आसा ती म्हणजे मोगो पार्टी. आतां ह्यो ज्यो 3 पार्टी आसा तांकां अजुनी गोंयान एके तरेचो बेज आसा. आतां समज तुमी एक 40 सिटां घेयात 40तले आज अशी 20-25 सिटां अशी आसा जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां अजुनी आपआपले मतदार आपआपली बेज आसा. ते लोक थंय मतदार अजुनी अशे आसा की ते बाबा ह्या पार्टी पलीकडेन ते विचार करूंक तयार ना. तो उमेदवार मागीर खंयचोय आसूं म्हणजे एक अन्य दुसऱ्या पार्टीचोय आसूं किंवा एक जुनो कार्यकर्तो आसूं पूण तांकां तो बाबा तेच पार्टीचो लेबल आसा तोच कार्यकर्तो जाय. आतां उरिल्ले तुमी जरी एक 15 जरी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी विचार करत जाल्यार आमी म्हणूंक शकता की बाबा हे जे पळय 15 उरिल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे पळय मतदार आसा ते पेचावन पडूंक शकता की बाबा आतां इतल्यो पार्ट्यो आयल्या तेन्ना आमी बाबा आतां कशें मतदार करपाचें कसो आमी विचार करपाचो. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हे जे पळय नवे आमचे फुडें आज पळय जे चॉयस आसा ते बाबा खरेंच फाल्यां आमकां गोंयकारांक उपयोगाक पडटले आमच्या गोंया खातीर काम करतले काय ना की बाबा हे जुनेच पक्ष आसा तेच बाबा आमकां कामाक येतले असो हो विचार आज गोंयकारां फुडें खरे रितीन उबो रावला ना अशें न्ही. आनी म्हाका दिसता गोंयकार लोक पॉलिटिकली सामके म्हणजे जागे जाल्ले आसात आनी अलर्ट आसात कित्याक गोंयचे जवळ जवळ सगळेच लोक आज न्यूजपेपर वाचता सगळे लोक TV पळयता आनी आज खंयचेय तूं एक रस्त्यार जर खंयचेय मनशाक विचार ताजो बाबा एक पॉलिटिक्सा विशयी राजकारणा विशयी एक ठाम विचार आसता. म्हणजे तुमच्या मतान थोडे भितर तो संभ्रमीत जावना पूण ताच्या मुखार कितें तरी एक विचार आसतलो सादारणपणान. म्हाका तुमचे हाचेर मत जाणून घेवंक जाय निरज बाब तुमकां कितें दिसता इतकी गर्दी इतके सगळे पक्ष हातूंत मतदारान कितें कसो विचार करप. मतदार संभ्रमीत जातलो हातूंत दुबाव ना कारण पराग बाबान सांगले त्या भशेन गोंयांत 3 हे मुख्य पक्ष आशिल्ले काँग्रेस BJP आनी कांय प्रमाणांत MGP. सो इतले वर्सां हें चलतालें 3 पक्षां मदीं ट्रायंगुलर फायट कशी जाताली पूण ह्या वर्सा म्हाका दिसता की फाटल्या इलेक्शना पेक्षा हें इलेक्शन मातशें वेगळें आसतलें कारण ह्या खेपेक आनीक पार्टीज एड जाल्ल्यो आसात आनी खास करून 3 पार्ट्यो ज्यो ह्या खेपेक मातश्यो चड आपलो प्रभाव दाखयतल्यो आनी ती म्हणल्यार एक म्हणजे आम आदमी पार्टी. एक्चुली आम आदमी पार्टी गेल्या वेळार आशिल्ली पूण गेल्या वेळार तांणी तितलो सिरियसली कॉन्टेस्ट करूं नाशिल्लो आनी ते आपल्या वेगळ्या पद्दतीन गोंयांत राजकारण करपाचो प्रयत्न करतालो फाटले खेपे. तांणी एक नवे फ्रेश कॅन्डिडेट्स दिल्ले आनी तांणी प्रयत्न करून पळयलो पूण तो कंप्लिटली असफल जालो. 40 कन्स्टिट्युएन्सी भितर फक्त एक कन्स्टिट्युएन्सी सोडल्यार बाकी सगळे कडेन तांचे डेपॉझीट जप्त जालें. पूण ताजे नंतर म्हाका दिसता की आम आदमी पार्टीन एक तरेचो एक नवो आपले पयलींचे चुको सुदारपाचो प्रयत्न करता आनी एक नवो वेगळो एक स्ट्रॅटजी घेवन गोंयांत आयिल्ले आसा. आतां कितली बरी कितली वायट हें मतदार ठरयतलो कारण ज्या पद्दतीन आम आदमी पार्टी अग्रेसिवली गोंयांत कॅम्पेनींग करता ज्या टोटल पॉलिटिकल आनी मिडिया कॅम्पेन आनी जे तरेची आमिशां वेगवेगळी फ्रीबीज वाटपाचो प्रयत्न करता. पूण ह्या आमिशाक लागून तुका दिसता की म्हणजे की जनरली तुवें उलयलें त्या प्रमाणे की आमिशाक लागून मतदार संभ्रमीतूय चड जावंक शकता कित्याक प्रत्येक पक्ष तोच तीच टायपची आमिशां दिता तशाच प्रकारची आमिशां दिता. सो हो परत मतदारा मुखार संभ्रम कित्याक हाकाय मत दिल्यार तोय तेच सांगता आपूण करतलो ताकाय मत दिल्यार तोय सांगता आनी अशे 7 जाण उबे रावल्यात हो आमचे मुखार ते प्रश्न आसा. केतन बाब म्हाका तुमचें मत ताचेर जाणून घेवंक जाय तुमकां कितें दिसता. म्हाज्या मतान तरी आतां गोंयान अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की जी खरी लोकशाही जी आमी इतकी वर्सां पळयत आयल्या की पक्षाचेर बेस्ड आसताली पार्टी बेस्ड आसताली आनी पार्टीज हे लोकांक एक संदी दिताले की आपल्या विचारधारा प्रमाणे आपल्या आयडियोलॉजी प्रमाणे कशे लोक निवडून हाडपाचे आनी
पार्टीची जी विचारधारा आसताली मागीर ती समाजवादी आसूं किंवा आनी खंयची आसूं तर त्या प्रमाणे तांचे जे उमेदवार आसताले तांचे जे नेते आसताले ते त्या प्रमाणे ते लोक फुडलें सरकार चलयताले. पण आतां ही खंयच्याय पार्टीची विचारधारा म्हाका दिसता आतां उरून गेलेली ना. सद्या आमी जाका ऑपॉर्च्युनिजम म्हणटा म्हणजे एक संदी साधू अशें एक वातावरण निर्माण जालां की उमेदवार जे आसा तांकां आपलें चड पडिल्लें आसा आनी पक्षाचें पडिल्लें नासता. म्हाज्या मतान तरी अशें दिसता की आमच्या गोंया भितर जे बरेचशे जे नेते आसा तांकां खंयच्याय पार्टीन एडजस्ट जावपाक वेळूच लागना. ते खंयच्याय पार्टीन वता आनी म्हणटा आमी ह्या पार्टीन तुमचें काम करतले, फाल्यां भायर सरता दुसऱ्या पार्टीन वता त्या पार्टीन करतले म्हणटा. पण पळोवंक गेल्यार म्हाज्या मतान तरी की हे सगळे जे उमेदवार आसा किंवा हे नेते आसा किंवा हे जे लिडर्स आसा हांकां फक्त स्वताचें पडून गेलेलें आसा. लोकांचे शेवटी तांकां म्हणजे खंयच येना की तांकां कशें तरी निवडून येवचें आसता. एक तर ते इलेक्शनच्या पयले खंयच्या तरी पार्टीन वचून ज्या पार्टीन तांकां दिसता आमकां स्कोप खूब आसा तर त्या पार्टीन वचून निवडून येता किंवा इलेक्शन जाल्या नंतर ते पळयता की आमी ज्या पार्टीन निवडून आयल्या त्या पार्टीन स्कोप कमी आसा की ती आतां विपक्षान वचचें पडटलें तर त्या ते दुसरी कडेन वचून थंय सत्तेन येवन थंय ते आपल्या म्हणजे लोकांक सांगता की आमी थंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट करतले, आमी सत्तेधार ज्या हाच्या मदीं रावन आमी लोकांची कामां करतले. हे एक कंप्लीट लोकांक आतां हेचो विश्वास उडला. कित्याक जेन्ना नेते जेन्ना उमेदवार जे एका पार्टीच्या निवडून येता आनी काही काळान ते मागीर ते सोडून दिता तर लोकांचो विश्वास उरता. पार्टीचोच न्हय, पक्षाचोच न्हय आनी उमेदवारच न्हय तर आमच्या लोकशाही वयलो सुद्दां विश्वास उडपाक लागला अशें म्हाका दिसता. तुमकां दिसना हो एक नॉर्म कसो जाला. आतां तुमी म्हणलें एब्सोल्युटली ह्या पक्षांतल्यान त्या पूण तेच लोक परते निवडून येता. हातूंतल्यान प्रश्न निर्माण जाता की लेबलां बदल्ल्यात पूण मनीस तेच आसा. अशे बदलिल्ल्या लेबलां कडेन पयलीं तुमी सांगात म्हाका लोक कशे पळयतात. हाजें कारण म्हणजे अशें आसा की आज गोंयांत 40 मतदारसंघ जर तुमी घेत तर तातूंत आज एक 10-15 मतदारसंघ असे आसा थंय जे उमेदवार पळय निवडून येता ते स्वता खातीर निवडून येता, स्वताचे ताकती खातीर निवडून येता, स्वताचे इमेजी खातीर निवडून येता. तांकां पार्टी लेबल लागना. वयल्यान हांव अशें म्हणटा की पार्टी तांचे कडेन धांवता की बाबा तुमी आमचे कडेन या, तुमी आमचे पार्टी सिंबलाचेर तुमी उबे रावात. हे लोक अशे आसा आनी हेच लोक जे आसा ते मागीर कितें करता की एकदां निवडून आयले की ना की ते ठरयता की बाबा आपल्यान आतां निवडून आयलो खरो हांव की हे पक्षान रावन आपल्याक फायदो जातलो काय ना. की ताका खबर आहा की आपूण जरी रिजायन जालो आनी आपूण दुसऱ्या पार्टीचे सिंबलाचेर उबो रावलो तरी सुद्दां आपूण निवडून येतलोच. म्हणजे परत अशें आसा की मतदाराक पूर्णपणे खबर आसा, पुरायपणान खबर आसता वो ते पार्टी बदलतलो तरी सुद्दां मतदाराक खबर आसा आपणें ताका मत दिवप. आतां एक्चुअली हाचेर आमी फुडें उलोवया. म्हाका निरज बाब ह्या प्रश्नाचेर तुमचें ओपिनियन जाय पूण ताच्या आदीं आमी घेवया एक धाकलोसो ब्रेक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. परतून एकदां येवकार तुमकां. गोंयांत जाल्या पक्षांची गर्दी पूण गोंयकार मतदार दर्दी हाचेर आमची भासाभास चालू आसा. आमी उलयताले निरज बाब तुमचे हांव रिस्पॉन्स घेवंक सोदतालो ताचेर की इतले सगळी खातड जाल्या पक्षाची आनी म्हाजेर उलयताले की ह्या इश्यूचेर तुमचें मत कितें आसा. पक्षांची गर्दी जाल्या हाचो मतदार संभ्रमीत जाला हें खरें आसा. पूण जे उमेदवार आसा तांची सद्या चांदी जाल्या. उमेदवार सद्याक नवे नवे उमेदवार तयार जावपाक लागल्या आनी प्रत्येकाक दिसपाक लागला की आपूण विधानसभेक वचपाक शकता, पावपाक शकता. आनी हातूंतल्यान अशे तरेची एक रेस चालू आसा की प्रत्येक मनीस आपली निश्ठा तत्वां सगळें सोडून एका पार्टीच्यान दुसऱ्या पार्टीन उडी मारपाक इतले गुल्ल आसात. सो मेन म्हणजे गोंयची पक्षनिश्ठा म्हणटा ती गोंयांत संपुश्टांत आयिल्ली आसा. गोंयांत तत्वाचें राजकारण कंप्लिटली संपुश्टांत आयलां आनी प्रत्येक जाण कसो येन केन प्रकारेन आपूण आमदार जावपाचो. खंयच्याय पार्टीन फ्रॉम 1-2 वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पार्टी मदल्यान तो एक रातयां भितर एक पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टी भितर उडी मारता आनी हें फक्त तो करता फक्त तिकेटी खातीर. सो आयज जर तो तिकेटी खातीर येदो व्हडलो कॉम्प्रमायज करपाक शकता जाल्यार हेच लोक फाल्यां जेन्ना निवडून येतले आनी MLA जातले
तेन्ना तांकां तांचे जे पक्षांतल्यान ते निवडून आयल्या तो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत वचपाक कांयच हरकत ना. कारण एक मिनिस्ट्री खातीर जर तो एक साद्या तिकेटी खातीर जर तो पार्टी बदलता जाल्यार एक मिनिस्ट्री खातीर नाजाल्यार चॅरमॅनशीप मेळपा खातीर तो कितेंय करपाक शकता. सो अशेय लोक आमी जर फाल्यां निवडून दितले जाल्यार हीच परिस्थिती जातली जी 2017 जाल्ली. तशीच परिस्थिती हाजे फुडें जावपाची शक्यता आसा. पूण आमचो प्रश्न आशिल्लो तो इतले सगळे पक्ष आसात. सो हो प्रत्येक पक्षाचो वा प्रत्येक पॉलिटिकल लिडराचो प्रॉब्लेम की तो खंय वचूं शकता, खंयचोय पक्ष बदलूं शकता. आनी अशे लोक प्रत्येक पक्षान तुमकां मेळटले की असो खंयचोच पक्ष उरिल्लो ना जातूंत फक्त आमकां नितळ चारित्र्याचेच लिडर मेळटले. सो ताका लागूनय मतदार हाचे बद्दल कसो चिंतता, कित्याक ज्या लोकांनी सांगलें आमी भ्रश्टाचार विरहीत राजकारण करतले, तांणी ज्या पक्षांत लोकांक घेतल्या तांचेरूय भ्रश्टाचाराचे आरोप आसात, अशेय लोक पक्षांत घेतल्यात. सो ही जी खातड जाल्या तांचे भितर ह्या लोकांचें अस्तित्व कितें? केतन बाब तुमी सांगात. लोकांक आतां पर्यायूच उरिल्लो ना. म्हाका अशें दिसता की आमचे उमेदवार जे इतलीं वर्सां म्हणजे लोकांक नाका आसतना सुद्दां ते आमच्या राजकारणान रावल्या आनी राजकारणान रावून लोक अक्षरशः तांकां कंटाळ्या. तेणी कांय कामां केल्लीं नासता किंवा तेणी म्हणजे जे कितें लोकांक प्रॉमीस केल्लें तें तेणी करूंक ना आनी तांकां खबर आसता की फुडल्या इलेक्शनाक कांय आमकां चान्स ना म्हणून ते मागीर खंय तरी रिसायकल जावपाक वता. आनी पॉलिटिकल पार्टीज म्हाका दिसता पक्ष आतां अशें जाल्या गोंयान की हे एक लोकांक ती संदी दिता, ह्या राजकारणी लोकांक उमेदवारांक संदी दिता की तुमी आमच्या कडेन या, आमी तुमकां आमच्या नव्या आमच्या म्हणजे जे पार्टीचे जे कितें पॉलिसीज आसा आनी पार्टीची कितें आयडियोलॉजी आसा, विचारधारा आसा, तातूंतल्यान आमी तुमकां प्रेजेंट करतले आनी तुमी निवडून येतले. हातूंत फायदो दोगांचोय आसा. कित्याक उमेदवाराक कितें आसता, राजनेत्याक कितें आसता की कसो तरी निवडून येवपाचो आसता. निरज बाबांनी तेंच म्हटलां आतां की अशें तेंची एक पयलींच हें आसता की आमकां कशें करून निवडून येवपा जाय. आनी पार्टीचें कितें आसता की तांकां खंय तरी सत्तेन रावपाचें आसता म्हणून तांकां कोणूय चलता. विनेबिलिटी बिकम्स अ क्रायटेरिया. म्हणजे विनेबिलिटी हो गोंया भितर एक म्हणजे खूब वर्सां पासून चलत आयिल्लो एक विशय आसा. बरो पॉयंट काडलो तुवें. विनेबिलिटीचेर आमी फाटीं म्हणजे ओदळ उलयतना ताचो उल्लेख आयिल्लो की विनेबिलिटी आसता आमची ती म्हणजे वेफर थीन मार्जीन जाल्या. जेन्ना आमी 7 पक्ष पळयतात त्या भायर बाकीचे कोण इंडिपेंडंट रावतले. सो ताका लागून एक मतदारसंघात समजा एवरेज आमचे 18 ते 20 हजार मतदार आसात जाल्यार ते 7 कडेन 8 कडेन 10 कडेन जेन्ना ते स्प्लीट जाता आनी जो निवडून आयिल्लो कॅन्डिडेट आसा तो वेफर थीन मार्जिनाचेर निवडून आयिल्लो आसता. सो नॉर्मली सुद्दां आमचे वोटर पर्संटेज जे आसता ते 40, 50, 60% आसता. सो इतल्या वेफर थीन मार्जिनाचेर निवडून आयिल्लो जो उमेदवार आसा ताका आमी खऱ्यांनीच जनतेचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणूंक शकता काय ना? स्पश्ट सांगपाचें म्हळ्यार ना. आतां आमी पळय जी ब्रिटीश सिस्टम पळय जी पळय वेस्टमिन्स्टर मॉडेल म्हणजे आमी एडॉप्ट केला ताका आमी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम म्हणटा. म्हणजे जाका 51% मतां जी मेळटा तो निवडून येता. पूण थंय कितें आशिल्लें, थंय तुका 2च पक्ष आशिल्ले. चडांत चड तिसरो पक्ष सुद्दां आशिल्लो तो सामको वीक आशिल्लो. किंवा अमेरिकेक आतां 2 पक्षाचें राजकारण. हांगा कितें जाता, हांगा तशें जायना. हांगा तुका 3 पार्ट्यो 4 पार्ट्यो आज तुमी म्हणटा तशें आज जवळ जवळ 7 पार्ट्यो गोंया कडेन आसा. आतां समज तुमी गोंयचे समज एक 20,000 जरी तुमी अशें एक मतसंख्या घेयात जाल्यार एके तेंपार जिखपाक कॅन्डिडेटाक 11,000 मतां जाय पडटालीं. पूण आज जरी तूं विचार करत जाल्यार तो कॅन्डिडेट म्हणटा की आपल्याक 11,000 मतां घेवचे परस आपल्यान जरी 7-8 हजाराचेरूच जर आपूण जर एक कॉन्सन्ट्रेट करत जाल्यार आपूण जिखूंक शकता. हातून पयलीं कितें जातालें, पयलीं जेन्ना गोंयांत 3-4 पक्ष आसताले तेन्ना तो उमेदवार कितें करतालो, एक डमी कॅन्डिडेट तिसरो म्हणून उबो करतालो. असो तरेन ताका उबो करतालो की बाबा तो एक 3,000, 2,000, 2,500 अशीं मतां घेतालो. तितलीं मतां हाजी वाचतालीं आनी हो निवडून येतालो. आतां ते ताजें काम सोंपें जालां. कित्याक आज अशें पक्ष गोंयांत आयिल्ले आसा की जांचे कडेन आज 2,000, 2,500 असो वोट बँक आसा. हांव नांवां घेना. आनी ते पक्ष जे आसा ते जे पळय कॉन्स्टिट्युएन्सीन उबे रावतले, आपले कॅन्डिडेट दवरतले, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज खरें कौल कोणा कडेन वतलो हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा. आनी आज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर म्हज्या कोतान तरी आज अश्यो 15 ते 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज अश्यो आसा जे कडेन 7 ते 8 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट जो आमी म्हणटा
तो जावंक शकता आनी तातूंत जाका 1,500 2,000 मतां मेळटा तो ठरोवंक शकता की बाबा खरो निवडून बाबा हातूंतल्यान कोण येतलो. सो ह्या मल्टी कॉर्नर जे आमी कॉन्टेस्ट म्हणटा हाचे तुमकां म्हणजे गोंयचे जर आमी ओवरऑल पॉप्युलेशनाचे आमी उदळलेले तशें येदेशें धाकटें पॉप्युलेशन आमचें धाकटेंशें गोंय म्हणजे आमी खरोखर हांगा डेमोक्रेसी खरोखर हांगा एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसीचो जाता काय आमी डेमोक्रेसीच्या नांवान ही सगळी फकाणां जाल्ल्या. निरज बाब तुमी पत्रकार इतके वर्सां तुमी हें पळयलां सगळें तुमकां कितें दिसता? म्हणजे कितें डेमोक्रेसीच्या नांवान जें कितें गोंयांत कितें जाता ती तितली अशी व्हडली अभिमानास्पद गोश्ट ना. कारण अशे कितलेशेच लूपहोल्स आसा आमच्या ओवरऑल इलेक्शन सिस्टमा भितर आनी जाचो फायदो कितलेशेच जे रॅकेटियर आसात हे लोक घेतात आनी हे निवडून येतात. वेगवेगळी ट्रिक्स यूज करून. सो दुसरी गोष्ट म्हणजे हे मल्टी पार्टी सिस्टमा खातीरय हे मतांची विभागणी जाता आनी ताजे खातीर एक ल्हानशा कमी मार्जिनान कोणूय येवपाक शकता निवडून अशे तरेची परिस्थिती आसता. सो कांय लोकांक अमको एक तुमी वोट बँक तयार केलो आनी गॅरंटेड असो आनी तो मनीस मागीर कायमचो आमदार म्हणून रावपाक शकता. सो हाका आमकां कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटलें. कारण अशेंच जर परिस्थिती उरली जाल्यार ही डेमोक्रेसी खातीर खूब घातक आसा आनी अशे तरेचे वेगवेगळे वायट प्रवृत्ती आमची विधानसभा कॅप्चर करून बसतली. सो हाजेर म्हाका दिसता एक विचार मंथन जावपाक जाय आनी कितें तरी एक वेगळें सोल्युशन येवपाक जाय. तुमी चळवळी भितर आसा तातूंत तुमकां कितें दिसता तातूंतल्यान ते सोल्युशन दितलें? म्हणजे होच पॉयंट निरजान म्हटला तो पॉयंट घेवन फुडें वचपाक एक अशें सांगपाचें आसा की आमी जाका डेमोक्रेसी म्हणटा लोकशाही म्हणटा हातूंत इलेक्ट्रल प्रोसेस आसता आनी हो इलेक्ट्रल प्रोसेस कसो आसता की फर्स्ट पास द पोस्ट आनी दुसरो एक आसता ताका आनी एक ऑल्टरनेटीव काडिल्लो आसा तो म्हणजे प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन. तातूंत कितें आसता की राउंड्स आसता फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो पर्यंत एका कॅन्डिडेटाक 50% मतदान मेळना तो पर्यंत तो डिक्लेअर जायना. पण प्रॉब्लेम असो आसा समस्या अशी आसा की आमच्या सारक्या म्हणजे इतक्या व्हडल्या देशान इतकी लोकसंख्या आमकां तें करपाक खूब अवघड आसता आमकां तें खूब कठीण आसता कित्याक आमकां तें राउंड बाय राउंड करून. पूण खुबश्या दक्षिण अमेरिकेच्या देशांनी हो मेथड वापरलो वता. आमच्या भारतान आमी फर्स्ट पास द पोस्ट कित्याक केला कित्याक आमचें पॉप्युलेशन आसा जेका सगळ्यात जास्त मेळटलो तो निवडून येतलो. पण ह्या अशा म्हणजे जशें आमी आतां उलयतात की 7-8 पक्ष 10-12 पक्ष मल्टी पार्टी सिस्टमान जेन्ना इतले पक्ष आसता इतले पार्टीज आसता आनी सगळ्या मतांचें विभाजन जाता की शेवटाक कोण तरी 2,000 मतां सुद्दां घेवन जिंकूंक शकता जो की प्रतिनिधित्व एक्चुअली सगळ्या लोकांचें करना. तो थोड्याशाच लोकांचें प्रतिनिधित्व करता पण तो सत्तेन येता आनी तो फाल्यां ठरयता की कितें करपाचें. पण आमच्या देशा भितर आतां आमी ही एक म्हणजे पद्दती आमी स्विकारल्या आनी ती बदल करपाक कठीण आसा. तर आमी पक्षय कमी करूंक शकना आनी आमी आमची जी सिस्टम आसा फर्स्ट पास द पोस्ट ती सुद्दां आमी हे करूंक शकना. तर शेवटाक कितें आसा की मतदार हाणेंच खंय तरी जागरूक जावन की अशा लोकांक जे लोक आमच्या म्हणजे लोकशाहीच्या एका खातीर बरें ना तांकां कायमचें म्हणजे तेणी अशें न्हिदोवपाक जाय की तांकां मतांक दिवप ना की तांकां कळपाक जाय फुडल्या टायमाक सुद्दां आपण खंयच्याय पक्षान उबो रावलो तरी निवडून येवपाची शक्यता ना. पूण हाचेर आमी म्हणजे हाचेर उपाय आशिल्लो तो म्हणल्यार नोटाय हो आमकां एक पर्याय दिल्लो पूण तातूंतय कांय घडलें ना. तेंच म्हाका नोटा विशयी मातशें म्हाका उलोवंक जाय आशिल्लें. गोवेकर बाबान प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशना विशयी एक विशय मांडलो आनी तो खरो इम्पॉर्टंट विशय आसा. आतां हातूंत जालां कितें की नोटा जो पळय एक प्रोविजन पळय इलेक्शन कमिशनान एक मतदारांक दिलां ताका वजन ना ताका बेज ना ताका सपोर्ट ना कसलोच. म्हजें म्हणणें अशें आसा की नोटा जो आसा नोटा हाका तुमी एक मतदार कसो तयार करप. म्हणजे हांवें खंय तरी आयकलेलें की 4 उमेदवार नोटा खातीर हरले म्हणून. कित्याक नोटाक कितलेशे हजारांनी मतां मेळ्ळीं आनी ती मतां जरी ते उमेदवारांक मेळिल्लीं ते उमेदवार निवडून येतले आशिल्ले. तर हातूंतल्यान आमकां येता ताका म्हळ्यार निमाणे मतदारांची जबाबदारी कितें तेन्ना मतदारान डायरेक्टली हाजेर कसो विचार करचो हाजेर कशें पर्स्पेक्टीव हाचें हाजेर म्हाका क्वीक आन्सर कित्याक आमचे कडेन वेळ खूब कमी उरला. केतन बाब तुमी पयलीं सांगात.
म्हाका दिसता आमचे कडेन जर एक रिकॉल हो जर ही पद्दती आशिल्ली जाल्यार मतदारांक जे नाका आशिल्ल्यांक परते म्हणजे विड्रॉ करूंक मेळटाले किंवा रिकॉल करूंक मेळटाले, पण आमच्या कडेन ती पद्दती ना. आणि आमी तशी पळोवंक गेल्यार आमची जी डेमोक्रेसी आसा, आमची जी लोकशाही आसा ही अजून खूब म्हणजे प्रगतीशील आसा, अजून तिची म्हणजे डिवेलपमेंट जावपाची आसा. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता तरी शॉर्ट टर्मान म्हणजे काही म्हणजे पिरियडान हेका सोल्युशन येवपाचो ना. तर मतदारांनी कितलेय कितें प्रयत्न केले तरी म्हाका दिसता ही परिस्थिती बदलपाक अजून खूप वेळ लागतलो. हो म्हाजो ठाम मत आसा. निरज बाब, तुमचें कितें मत? ही सगळं एक्चुअली बक स्टॉप्स ॲट वोटर्स अशें म्हाका दिसता. फायनली आमी राजकारण्यांक दोश दिवपाक शकनात आनी कितले ते पूण आमी दोश दितले आनी सदांच आमी दोश दीत रावतले. आमची जबाबदारी कांय ना. एज अ वोटर आमची जबाबदारी आसा. वोटरान एक म्हणजे खास करून सिन्सियर जो वोटर आसा तो मोठ्या प्रमाणाचेर भायर सरपाक जाय. इलेक्शन म्हणजे पब्लीक हॉलिडे न्ही आनी पिकनीक करपाचो दीस न्ही. हें सगळ्यांत पयलीं आमी ठरोवचें पडटलें. शिक्षीत जो वोटर आसा ताणें भायर सरून पयलीं म्हणजे वोटींग करपाक जाय आनी रायट कॅन्डिडेटाक वोटींग करपाक जाय. आतां तुमी जो विशय काडलो नोटाचो, नोटा कॅनॉट बी द सोल्युशन. कारण नोटाक वोट दिवप म्हणजे आमी मान्य करता की थंय एक सुद्दां लायक कॅन्डिडेट ना. आतां जर कॅन्डिडेट जर नोटा सक्सेसफूल जालो सो नेक्स्ट टायम लायक कॅन्डिडेट येतलो काय ना, वॉट इज द गॅरंटी? सो आमी मतदारांनी ठरोवपाक जाय की लायक कॅन्डिडेट ना जाल्यार लायक कॅन्डिडेट घालप. एक कांय लोकांनी येवन थंय बरो कॅन्डिडेट दिवप आनी ताका वोट करप. दीस इज द सोल्युशन. आनी एक जस्ट एक पॉयंट हांव हें करता की लोकांनी आयज लोकां समोर म्हाका दिसता गोंय स्पेशली गोंयकारांक मुखार इतल्यो पार्टी आसा आनी लोक संभ्रमीत जाल्ले आसा की कोणाक वोट करपाचें. म्हाजे खातीर एक ल्हानसो एक सोल्युशन आसा की लोकांनी बरो कॅन्डिडेट पळोवचो, पार्टी पळोवची न्ही. कारण आयज पार्टीच्या हाजेर कोण तत्वां मानिनात आनी पक्षनिश्ठा बी कांय उरिल्ली ना. सो बरो कॅन्डिडेटाक पळोवन वोट करचें. ओके, तुमचे लास्ट कमेंटाचेर. म्हणजे लास्ट कमेंट अशें आसा की आज गोंयचो जर तुमी मतदाराचो जर विचार करत जाल्यार आज 3 तरेचे मतदार आज गोंयांत आसा. एक मतदार असो आसा जो फक्त उमेदवाराक पळोवनूच मत दिता, ताका पार्टी बिटी कांय लागना. दुसरो मतदार असो आसा जो पार्टीकूच मत दिता. आनी तिसरो उमेदवार असो आसा जो खंयचेच पार्टी कडेन खंयचेच उमेदवारा कडेन ताचे कडेन अशें विशेष लगाव ना, पूण तो विचार करपी मतदार. तो विचार करतलो बाबा की हाजो प्रोग्राम कितें, हाजो बॅकग्रावंड कितें, हो वोटराक हॉनेस्ट उरतलो काय ना की बाबा हो फाल्यां उडकी मारतलो. सो अशे 3 तरेचे मतदार आज आसा. आनी हे 3 तरेचे मतदार कशे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीत वांटून गेल्ले आसा ताजेर आमी विचार करूंक जाय. सांगूंकूय शकना. खूब बरो मुद्दो तुमी मांडलो. हे 3 तरेचे मतदार. आमची इत्सा आसा ह्यो तिसरो तरेचो जो मतदार आसा, जो विचार करपी मतदार आसा तो वाडचो. तोच खरो गोंयचो दर्दी मतदार. आनी तोच मतदार ह्या वेंचणुके भितर कसलो तरी बदल हाडूंक शकता. तुमकां तिगांकूयचे हांव उपकार मानता. तुमकां दिनवास. तिगूय जाण तुमी हांगा आयले. आमची भासाभास बरीच रंगली. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.